पोन्नो जेन्ना जुवारी पूल नाशिल्लो पळय आनी त्यो तुमकां कितें यादी आसा? हय, म्हाका खुबशे यादी आसा. पळय, पूल जावचे पयलीं गोंयाक मडगांवच्यान जर पणजे वतलो जायत जाल्यार मडगांवच्यान पेट्रोल पंपा कडेन पयलीं बस स्टॉप आसतालो. ते बस स्टॉपा कडच्यान कार्रेरीन, थंय कार्रेरीच आसताल्यो, लाकडाच्यो कार्रेरी आसताल्यो. म्हणजे ते बसप बी लाकडाचे कार्रेरीचेर बसप आनी त्यो लाकडाचे कार्रेरेक बसून आमी कुट्टाळे वताले. आनी कुट्टाळे खंय तो जुनो रस्तो पळय जो आसा, जुने रस्त्या कडच्यान तेवट्यान वचप आनी सकयल तें अशें मातशें बसी पळय हांगा रावताले. हय, आनी टॅक्सी त्या आडान रावताले. हांगा बसी रावताले. हांगा बसी आशिल्ल्यो मार्लिमाची. तेन्ना ट्रान्सपोर्ट मार्लिम ट्रान्सपोर्ट. हां, मार्लिम म्हळ्यार मारगांव कोर्तालीम. आनी तेवटेन कितें म्हणटाले? त्या आडान आक्षी हें आशिल्लो ट्रान्सपोर्ट आशिल्लो, पिलार आशिल्लो सोसायटी एक आशिल्ली पिलार. हां, फेमस इम्पॉर्टंट म्हणल्यार बसी हांगसरल्यो चड यो. एक बसी यो आनी गोवा ट्रान्सपोर्ट वास्कोच्यान येताले हां, डायरेक्ट. गोवा ट्रान्सपोर्ट हांगसर सारके डायरेक्ट वताले, डायरेक्ट येताले. तेन्ना पावलो बी नाशिल्लो दिसता. तेन्ना पावलो बी तितलें येना. ते मागीर 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 पावलो बी. तेन्ना म्हटल्यार गोवा ट्रान्सपोर्ट, मार्लिम ट्रान्सपोर्ट ते मातशें फेमस आशिल्ले तेन्ना. ताजे नंतर फेरी बोटीच्यो लायनी लागप आनी ती फेरी बोट भरतरीर पलतडीन वताली. अरावंड 65. हां, 61, 60 म्हणजे लिबरेशनच्या पयलीं सुद्दां वताले आनी लिबरेशन नंतर सुद्दां वताले. मागीर आतां फेरयेन बसून क्रॉस करचें पडटालें. हय, वचपाचे फेरी येवपाचे फेरी. फेरयेन गाडयो एलावड नाशिल्ल्यो. गाडयो व्हरताले, ताका 2 शिड्यो लायताले ते. हां, आनी शिड्यान ते गाडी घालताले. पयलीं आशिल्लो मरे तो राम थंय आशिल्लो. थंय. हां, थंयच आशिल्लो आमच्या भुरगेपणान राम थंय. हां, मागीर लिबरेशन जातकीर हांगा राम पाडला. हां, पोर्तुगीज काळार थंय आशिल्लो. हय हय. मागीर लिबरेशन नंतर हांगा आयलो. टिकेटी बी हांगा शॉप हें आशिल्लें, बिल्डींग आशिल्ली फाटल्या वटेन. हय. ते नेविगेशनाचे थंय टिकेटी आतां काडपाच्यो. आतां ते कोंकण रेल्वेन तें डेमोलिश केलें सगळें. आनी तें आसा तें रिनोवेट केलां. सो हांगा टिकेटी काडपाच्यो हांगा टिकेटी काडपाचें आनी वचपाचें तेन्ना. आनी वचपाचें. हय, थंय सगळे तुका हे बी रावता, चेकींग करपा बी थंय रावताले ते. टिकेट 4 आणे बी टिकेट आशिल्ली खंय. 20 पयशे अशें. बरोबर तुजें तें. 4 आणे. 20 2 आणे 4 आणे. हय. एक म्हाका म्हणल्यार कमी ते तेन्ना. तेन्ना पयशे टिकेटी म्हणजे सामकी सवाय तेन्ना. 12 आणे बी टिकेट बसीक. टॅक्सी बी रुपया. आनी पलतडी उतरून मागीर दुसरी बस धरप आनी ती बस भरली शिवाय सुटनाशिल्ली. म्हणजे फेरी बोट बस पावली आनी फेरी बोट सुटली. अत्यंत दुख्ख जातालें की आमकां मेळना म्हणून. पूण ती रावन आमी ते पळोवपाक रावताले, खबरी मारताले आमी बरोबर वताले न्ही 2-3 जाण. आमकां केन्नाय नाटकाचें हें आसतालें. हांगा आमी कोंकणी भाशा मंडळाचें नाटकां बसयताले. ती कला अकादेमी करपाची आसताली. म्हण आमी नाटक जर संक जर आसा तर आमकां हांगा सकाळच्या 11 वचचें पडटालें सगळें. कितें सामान आसा तें आसा सगळें करपा खातीर. आनी ताका लागून इतले त्रास जाताले की केन्ना काय तर वचून आयल्यार पुरो नाका जाता पणजे वचप म्हणसर. होच तो फेरी बोटाचो धक्को जो दक्षिण आनी उत्तर गोंयांक कनेक्ट करतालो आनी हांगच्यानूच वताली फेरी बोट. आमी कांय लोकां कडेन उलयले जे हांगच्यान वताले, हांगच्यान पणजे वताले. तांणी याद करून दिली की इंदिरा गांधी जेन्ना 80च्या दशकान गोंयांत आयिल्ली तेन्ना तांणी बाबू नायकाक ह्याच जाग्यार मेळिल्ली आनी हांगच्यान ती एकवटान ट्रॅवल केल्ली. तेन्ना आशिल्लें लोकसभेचें इलेक्शन आनी त्या लोकसभेच्या इलेक्शना निमतान ती हांगा आयिल्ली. आतां जेन्ना 1977 हांगा इलेक्शन जालें लोकसभेचें आनी त्या वेळाचेर सावथाक आमचो येदुवार्द फले जिखून आयला. आनी मागीर कितें जालें तें मागीर हांगा इलेक्शना वेळाचेर जेन्ना इंदिरा गांधी येयल्ली तेन्ना युनायटेड गोवन्स पक्ष वचून म्हणजे हे काँग्रेसीक गेल्यात. बाबू नायक बी काँग्रेसीक गेल्यात आनी तांकां इलेक्शन करपाचें. तेन्ना कितें जालें, हो अर्स काँग्रेस आनी ती इंदिरा काँग्रेस. पूण बाबू नायकाचें कितें आशिल्लें मत, तो म्हणटालो कितें ही दोनी मतां जर वांटून गेलीं तर काँग्रेस येवची ना. म्हणून ताणें कितें सांगलें, तो इंदिरा गांधी पळय जेन्ना येताली ती तागेले घरा कडेन चलयेचें लग्न आशिल्लें. आनी त्या वेळाचेर इंदिरा गांधी आयल्या. हांगा तागेलें लग्न 5 सोंपलां. ती इंदिरा गांधी 8 पावल्या आनी ती फेरी बोटीन ती वता दाबोळी साकून ती हांगा वताली पणजे वचपाची. त्या वेळाचेर ताणें फेरी बोटीक थांबून तिका भेटला आनी त्या तिजे बरोबर तो फेरी बोटीन हांगा गेला, पणजे गेला आनी थंय ताजे कडेन उलोवणी करून आयला. म्हणजे फेरी बोट सुद्दां तांचे कडेन राविल्ली. म्हणजे त्या वेळाचेर सुद्दां तो पूल जालो ना.
80च्या दशकान जेन्ना हांगाच्यान फेरीबोट वताली आनी उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंयाक कनेक्ट जाताली तेन्ना हांगा एक अर्थवेवस्था आशिल्ली, हांगा एक इकॉनॉमी आशिल्ली. म्हाका फाटल्यान दिश्टी पडटा ती दुकानां ती पयलीं ते वटेन आशिल्ली. फेरीबोटीच्या धोक्याचेर आशिल्लें. फेरीबोटीच्या धोक्याचेर थंय आशिल्लें. हय. आनी मागीर थंयच्यान मागीर हांगा शिफ्ट केली. थंयच्यान मागीर आमकां 20-22 वर्सां मागीर जालीं शिफ्ट केल्यार हांगा. ट्रक येना आशिल्ले आमी. ट्रकान त्रास जातालो तो. कितें करताले लोक व्हड्यांनी सगळो माल घेवन येताले यार्डां. सँड येताले. सँड येता ती ओडी येता ती हां ती कोंड्याचेर येताली. हाय टायड लो टायड येता न्ही उदक ते प्रमाणे येवप आसलो तेंगेलें. खंयच्यान येताली ती? ते दुडबडसान येताली मागीर थिंग भितरल्यान बाणास्तारी ते सायडीन आनी वयर म्हणजे बोरी ते सायडीसान खंयच्यान येताली? ते सायडीसान येता ती. तेका मोटर बी कांय आसना. ती फकत ताणून येता. तेजी आसताली अबावट 9-10 क्रू. ओके. इतलेच आनी ते अनलोडींग बी करप फास्ट सारकें तेंगेलें. आनी आतां भुरग्यांक जावपाना तें. सगळी व्हडी हांगा येताली. आनी मागीर थंयच्यान परत ट्रकान हांगा जाल्यार मागीर ट्रकान घालून मागीर एअरपोर्टार बी व्हरताले आमी. म्हणजे मोस्टली लोकांची हेंच कितें येणावळ यार्डां साकून हांगा जेन्ना ब्रीज ना तेन्ना सगळें चालू आशिल्लें हांगासरल्यान लोकांचें कामां वचपाचें मनीस सकाळ फुडें सगळें ते सायडीन सगळें मोठे सगळें येताले यार्डां. सो जुवारी पूल जालो आनी मागीर सगळें चेंज जालें. सगळें डायवर्ट सगळें चेंज जालें. ती ओपनिंगाची याद आसा हांगा कोणें येवन फीत कापलें बी? खंयचें? ते ब्रिजाचे ओपनिंगाची याद आसा? प्रताप सिंग राणे न्ही फीत कापून केल्लें. हय राणे आसलो. आनी तुमी मागीर ब्रिजार बी गेल्ले पळोवपाक? ना हांव वचना. हांव इस्कॉला वयता तेन्ना. तूं खूश जालो आसतलो ब्रिजान बेगीन पावता म्हणून. गाडी आसलो न्ही आमकां डॅडी कडेन 478 फिएट गाडी आसली. ती डॅडीन मॉडिफायड करून हाडली बॉम्बेसान. हय ती त्या ब्रिजारसून येताली सुशेगाद. येताले. लोकांक कितें जालें टायमाचें बंधन लोकांक मातशें हें जालें. म्हळ्यार हांगच्यान तूं मडगांव समजा बस स्टँडाचेर बसलो तुका आनी मागीर तुका पुला लागून फेरीबोटीर लागून तुका रावचें पडनाशिल्लें. म्हणजे जवळ जवळ थंय तें वरभर जें आशिल्लें पळय तें वरभर तांचें सेव जातालें. आनी ताका लागून ते म्हणटाले कितें एक बाबू सुटले आमी हातूंतल्यान कटकटींतल्यान सुटले आनी आमी बेगीन पावपाक लागले. तेन्ना तो इतलो आनंद पळय जालो. तो एक ब्रीज जावप म्हणजे कितें तो एक ब्रिजान सावथ गोवा जोडलें आनी वास्को जोडलें. म्हणजे वास्को चड आसतालें कित्याक कितलेशे विमानान लोक वास्को साकून येताले न्ही ते. ब्रीज चालू जालो. ब्रिज जालो. वायट अशें न्ही कशें जाता हें जालेंच उदरगत सगळ्यांची जाली. हय पुला वयल्यान गाडये वयल्याची उदरगत जाली आनी ते व्हडेकारांची तांकां ते डायरेक्ट थंय माल दिताले ते. आतां हांगा फेरी बंद जाली ब्रिज जालो पळय 1980 तेन्ना याद आहा तुका कितें जालें ते दिसांनी? बंद जालो तेन्ना मिनिस्टर आसलो हो विल्फ्रेड तेन्ना आनी आमी तेंकडे हें मागलें उपकार मागलो आमकां हे सायडीन बस बी सोड म्हूण पणजेच्यो लोकांक कलेक्ट करपाक. कोत्त म्हणलें मागीर करूंक ना. आमी जायते कडेन भोंवले मागीर हें देखून हंगामान देखून केलो आमी. अच्छा. रस्ता रोको केल्लो आमगे लोकांनी वाड्यांतल्यान. एक अर्थवेवस्था आशिल्ली आनी एक इकॉनॉमी हांगा आशिल्ली जी काबार जाली जी सोंपली जेन्ना पूल जालो पोन्नो पूल जालो. आतां नवीन पूल येता आनी पोन्ने पुलाचेर डिपेंडंट जी आशिल्ली इकॉनॉमी आतां ती सोंपतली आनी नवीन पुलाचेर इकॉनॉमी सुरू जातली. हे काळचक्र चालूच आसतलें. जशें जशें दीस बदलता जशें जशी लोकसंख्या वाडटा जश्यो जश्यो गरजो वाडटा तश्यो इकॉनॉमी आपले वेगवेगळे रूप धारण करता. आनी आमी पळयता ही इकॉनॉमी जी पोर्तुगीज काळा पासून आशिल्ली आनी जी इवन पोस्ट लिबरेशन उरली ती सोंपली. ताजे उपरांत आतां फुडल्या गांवां खातीर आमकां चिंता व्यक्त करची पडटली कारण थंयची इकॉनॉमी सोंपतली. पूण एक गजाल आमी नॅगेटीव ना आमी म्हणटा की सेकेंड लेन सुरू जाल्या उपरांत मडगांव पणजे
किंवा दक्षिण आनी उत्तर गोंयाचे डिस्टन्स कमी जातलें आनी ताज्या खातीर आमी सरकाराक देव बरें करूं म्हणचें पडटलें.